पोस्ता लागताली इतू टेस्टी म्हाका कितू चूर दिसताय त्या मनशाचे ते टेस्ट करूं मेळना कोण तुक गोडे जाय ते जेवण आसतले पूण जायती जाण हे तेंगे जेवण आसना मेळना. हाय केश आहाय सगळीं आहाय बरी हांवूय आहा बरें. जायते दिसांनी मेळ आमी कित केल तुमी एक वीक मिस केल मुगे व्लॉग्स. हांवें मिस केले व्लॉगिंग करपा व्हिडिओ शूट करपा बट जायनासलें सो हांवें करूं ना. आनी आतां आहा एशें बरें बट ओली मुगे नाक मोद मोदें व्हांवता. आयज हांव सकाळीं मिसा वचोन येयलें अर्ली इन द मॉर्निंग गेल्लें हांव कित्या आफ्टरनून गेलें न्हू जाल्यार चड गरमी जाता म्हणल्यार सकाळीं गरमी जाता सकाळ असो सायन्स हावस बट टायम मातशें हें जाता सेव जाता. सो हांव गेलें आनी मागीर आतां बेगीन पावलो सो हांवें चिंतिल्लें ओके बिरयानी करुया म्हूण चिकन बिरयानी करता. सो चिकन बिरयानी करपाक काल हांवें चिकन हाडलें तें टर्मरीक पावडर पेपर आनी सॉल्ट घालून मॅरिनेट करून दवरलें. आनी आतां बिरयानी रायस केलां ऑलरेडी आनी चिकन तें हें करपाचें चिकनाचो मसाला तें लेयर करपाक तें कोता ओके. आनी तान येता पोतून म्हाका वॉटरमेलन ज्यूस पिवपा दिसता बट तो पिल्यार आनी हें जातलें वर्स जाता मुगे तोंडी एशें को जोर बी येवना म्हाका. जायते जाणान खबर गेली एशें को म्हाका सांगिल्लें हें कर तें कर दोतोराक यो दोतोराक गेले जाल्यार तें दुयेंस ना जाल्यार पासून म्हाका तें दुयेंस सांगता तेका तें भियोनू हांव वचना. आमगे गोंया बरें दोतोर हिंग बेश्टे गेले जाल्यार हो रिपोर्ट तो रिपोर्ट तेंगे खबरो तेसल्यो. सो हांवें स्टार्टींग एशें को एक दीस शूट केलो व्लॉग मागीर हांव ट्यूजडे कित वचोना कामा वचोना जायना जालें. सो हांव हें सिरप पिल्लें ऑनियन सिरप ती हें शुगर घायल्लें ऑनियन्स कट केल्ले स्लायस केल्ले तितू शुगर घायन मागीर तें वॉटर हें जातचोय तें सिरप पिल्लें. आनी मागीर हें मिठा गोड गेल्लो आनी सिरप त्यो मुगे आहाय ते मेडिसिनल सिरप आनी हें सूप पिल्लें हांव आनी तें च्यवनप्राश तें खायता हांव तो दोबो आसता हिंगा मातशें हायल्यार बऱ्या पडटा. जायत्या तेंपान हायलो पयलो तोंडाक आतां एशें को जालें बट तें हायल्यार मातशें सुमरा दिसत न्हू सो तें आनी आतां आय एम फायन. कित करपाचें रांदपा पोट न्हू. सो आतां हें बिरयानी कोत मुगेली चोय कितें जाय ऑनियन्स टोमॅटो चिल्लीज आनी स्पायसीस घातले तो दाखयता ओके. पयलें ऑनियन्स घायले ओके ते बरें करून कॅरमलायज जावपा जाय मिडियम टू लो फ्लेमाचेर सॉटे करपाचें दाखयता जातकच कॅरमलायज स्टँड आनी दवरना नाका तें पोतून काड उलय जाता. सो ऑनियन सॉटे जातकच टोमॅटोज एड कोराय आनी तेय मातशें भाजाय. देन आम पेपरकॉर्न्स मिरयां एलची आनी कालाफूर घेतली ओके. आफ्टर दॅट जिरा शाही जिरा यूज करून जाता ओके. हांवें तें नॉर्मल वन यूज केला आनी तिक्की जायो आनी तें बरें सॉटे कोराय. देन बे लिव्स ओके आनी 2 टीस्पून्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बरें मिक्स कराय आनी बरो स्मेल रिलीज जातलो. देन वी वील एड द चिकन अलॉंग विथ द चिल्लीज आनी तें बरें ते मसालान मिक्स कराय ओके. मागीर हांव एड कोता बिरयानी मसाला गोंय हाडलें जावं तो SRR
बिर्याणी मसाला यूज कोताले इंग टोमेना एंड आफ्टर दॅट कर्ड ऍड केलां आनी तें बरें मिक्स कोराय आनी मातशें अगोत लीड बंद करून दवराय. रायता करचोय हाफ ऑनियन एंड थिनली स्लाइस्ड आनी चिल्लीज गेले. ओके ऑनियन आनी चिल्लीज हांवें कर्ड ऍड केल्या मागीर पेपर चड पडलो सारको आनी मीठ घायलां. ओके आनी तें बरें मिक्स कोराय. सो रेडी रायता आनी हेचें चिकन रेडी जालें. अरोमाय बरो येतालो. सो रायस ओके बिर्याणी रायस करून दवरलें. रायस कुकरानू केल्ले सगळे स्पायसीस घालून हिंग हांव लेयर कोतां. फर्स्ट लेयर रायस घायलां मागीर चिकन ऍड कोतां. ओके आनी हे लेयरानू सपोज कॅजू नट्स आहाय जाल्यार हांव कॅजू ऍड कोतालें. देन अगेन सेकंड लेयर रायस. सो तें हांवें न्हू रायस जातकूच हांवें तें हें करूंक ना स्पुनान बरें मिक्स करूंक ना तें तेशें उरलें गोट. आनी दुसरो लेयर चिकन. ओके सो मागीर तेज उपरांत लास्ट लेयर रायस उण पडलें. सो ताका चिकन दिसती पडटा तर सुबे जालें जाल्यार बरें कवर जातालें. आनी मागीर वयलें हांव केसर स्प्रिंकल कोता आनी कॅजूय आहाय जाल्यार तेय स्प्रिंकल कोताले. आनी हें मातशें आतां गॅस लो फ्लेमाचेर गॅसीचेर दवरलें. जाली बिर्याणी. ती लेयर कोन्न हांवें दवरलो आहा गॅसीचेर लो फ्लेमाचेर. रायस मातशें उण जालें ताका उंच लेयर मातशें एशें को चिकन दिसती पडटा. म्हाका खावपा न्हू ती तुमी येयाय जेवपा. आनी एक विचारपा जाल्लें तुमी एशें को कालचें जेवण बी हाय नाही काल केलोलें सपोज उरलें एक्स्ट्रा हाय नाही और तुम कितें केलां ग्रेवी. ओके आई विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल एंड लेटर आई विल टेल यू कितें लावन सांगता तें. ओके सोरपाटेल आमी क्रिस्तांवां सोरपाटेल बीफ रोस्ट दुकरा मास फेस्त बी हाय जाल्यार आदले दीस रांदताय न्हू. आनी एशें को सोरपाटेल बी 2 दीस पयले रांदताय कित्याक तें एशें को फर्स्ट डे तें तितू टेस्टी एशें लागना. एशें को 1-2 दिसांनी तेज टेस्ट आनी एनहेन्स जाता आनी सारकें रुचीक घोस्ताचें लावता न्हू. सो हें एक सिंपल एग्जाम्पल आमी क्रिस्तांवां एशें को रांदून दवरताय. सो एकल्यान म्हाका कॉमेंट सांगिल म्हाका एशें को सांग वता तूं कालचें जेत काय मू कालचें जेवण मनशां जेनाय ते आनी कोण जेताय ते आनी हांव मुखार आनी सांगनाय ते मनशां रिपोर्ट आनी ब्लॉक केलो सोमतो. सो तसो ते मनशां जेनाय ते जेवण कालचें जेवण. हांव कामां वयतां मुज भाशी जायतीं जाणां आसतलीं जी कामां वयताय. सो सपोज तूं एकलें रावताय और फॅमिली कोणू रावताय सपोज व्हडलीं हाय ती सगलीं कामां वयताय जा आदले दीस रांदून दवरतलीं न्हू आनी ते टिफिन पॅक करून मागीर नेक्स्ट डे आमी ऑफिसांक घेवन वयताय और आपणें कामां घेवन वयताय. सो तो मनीस हांव कालचें जेवण जेयल्या तो हें मनशां जेयनाय ही मनशां जेयनाय मोठो मनीस. सो तो केन्ना एशें कोन्न कामां बी तेक सारकें कामां वयत जाल्यार तेक रेडी सारकें रेडी सकाळ फूड गरम गरम ओ मे बी लंच टायम तेक जेवण येता आसतलें. सो तेक पयले आदले दीस कोन्न दवरपा नाका. आनी सो हांव कितें म्हण असो दिता हांव 7:30 भायर सोता सकाळीचें. ओके 2 वरां 1.5 to 2 hours लागताय कामां पावपा. सो म्हाका बेगीन उठोवं पडना रांदपा जाय जाल्यार हें मुगे घर न्हू. हांव रावता तो एक रूम कुजीन एकू हा जायती जावं यूज कोताय टायमींग आसता. सो सकाळ फुडें हांव रांदूं लागल जाल्यार हांव आनी कामां पावपाना. तेका हांव आदले दीस कोतां आनी दवरतां आनी हांव एशें को कालचें जेवण जेल जाल्यार हांव मोरपाना. कितू जाण आमी एशें को पयलें आपणें टिफीन पॅक करून दवरताय न्हू. हो मनीस गोंयकार 9 दीस वता ते मनशां म्हाका उगडास हांवें ब्लॉक केल्लो
आनी रिपोर्टूय केल्लो. सेम नांव आयडी पोत्तून कॉमेंट कोत म्हाका. तुक लायक जायने व्हिडिओ चोयनाक मुगे व्हिडिओज. मुगे जेवणाचे बी कमेंट कोनाका. जेवण न्हू ओज जावं मेळना आनी नाक जालो तू कॉमेंट कोत्ते बरें दिसना म्हाका जेवणाचे बी कॉमेंट केले जाल्यार. तेशकों तुक गोडे जायते जेवण आसतले पूण जायती जाण हे तेंक जेवण आसना मेळना. दिसा एकू जेवण मेळटे भाशी आसता. सो एशको जेवण वेस्ट करपा जायना. जेवणाचे एशको उलोवपा जायना. ओके. आनी आदली मनशां आसली आनी आमी एशको कुण्ण्या कोडी खबर हा ती जायत दीस उल जाल्यार आमी साकर गायन आमी ती पाव तितू बुडयन खाताली. त्या मनशान केन्ना खावना दिसता. गोंयकार जायन इतू सिंपल ब्रेकफास्ट करूना दिसता. ती कालची कोडी इतू घोस्ता लागताली इतू टेस्टी. म्हाका इतू चुरचूर दिसताय त्या मनशाचे. तेक ते टेस्ट करूं मेळना. आनी एशकोन केन्ना जेवणाचे केन्ना उलोवपा जायना. वायट उलोवपा जायना जेवणाचे. ओके. म्हाका राग येता जेवणाचे केन्ना उलयना काय. हे जेवण मनीस जेने हांव केसो जेवण रांदिता. लोक जाणा हांव कितको कूक कोता रेसिपीज घाता. जायते जाणांनी सांगिला आम तुगे रेसिपी ट्राय केल्या आनी इट टर्न्ड आउट टू बी व्हेरी टेस्टी. सो थँक यू सो मच. सो हेका लागून म्हाका सारको हें जालें. एक जेवणाचे एशको गोंयकार जायन कमेंट कोत मग कालचें जेवण मनशान जेयनाय म्हूण. सो तेका यूट्यूब जेली उडयला रिपोर्ट कोन. ओके. सो लायक जायना व्हिडिओ चोवपा जायना. एशको कितें कमेंट करपा जायना. गोंयकार जायन तूं एशको कमेंट कोता. आनी कालचें जेवण तो बीफ रोस सोरपातेल बी हायना दिसता. ते दीस रांदिता ते दीस जेता काबार कोता. कितें फ्रिजां बी दोन्ना दिसता. वेरी लकी पर्सन. सोदां फ्रेश जेवपा. स्ट्रगल्स बी चोयल्ले आसतले एशको. रांदू बी पोणा आसता तेका. तेगे घराको रेडी लंच टायमा फ्रेश गरम गरम जेवण सारखे प्लेटी घालून दिते आसतले. एनीवेज सगल्यांगे परसेप्शन आसत न्हू. डिफरंट पर्स्पेक्टीव आसता. कांय चेंज करपा जायना. सो तेका फ्रेश जेवपा जाय जेंदी. आमकां जायना. आम रांदून दवरूं पडटा. एसो गरमी जाता हिंगाचो. आयज संडे आनी थंय रांदिला तरी आसता हांव सारकें घामेलें. आनी एशको हांव सकाळ फुडें उठोन रांदू लागल जाल्यार आनी कामां आनी कितको पावतलें. सो सगलीं आपआपले प्रॉब्लम्स आपआपले स्ट्रगल्स जाणाय. सो ते भाशी आमी एडजस्ट कोताय न्हू. ते भाशी आम रांदून दवरताय. उपास भायलें खायलें जाल्यार आनी मागीर हें जाता. बरें लागना तें. सो एशको केन्नाय भायले पासून ऑर्डर कोत जाल्यार एक्स्ट्रा उल जाल्यार दुसऱ्या दीस खायनाय. मनीस हुंच प्लॅनटा तू काय. म्हाका मेळटाय सगलीं कॉमेंट बी घाताय ती. हुंच प्लॅनटा काय तो. मार्स विनस प्लुटो युरेनस ते प्लॅनटा असो एलियन दिसता. कालचें जेवण मनशान जेयनाय मुट्टे भाशी. हांव वताचेर रावता. सो कालचें बी हांव जेता. ओके. म्हाका तेशको येना. कितें हांव जाणा तें जेवण हांवें घराको रांदिलां. इट इज सेफ. पॉयजनस न्हू तें. बरें जेवण तें. ओके. होम कुक्ड हेल्दी. आनी हांव जाणा कित इन्ग्रेडियंट्स घात ते हांव. सो तें जेवण फ्रिजान दवरून हांव नेक्स्ट डे लंचा वता. गांवमेल सारकें. आतां बिर्याणी जेतलें. बिर्याणी खातलें आनी तुमी येयाय. ओके. रायता कोण दवरलो हा. आनी तुमी कितें रांदिला आयज. सोया बिर्याणी बरी टेस्टी यम्मी. येयाय जेवपा. आतां बिर्याणी टेस्ट कोता. ओके. हातीन जेता. त्या तितू मागीर कालाफूर बी आसताय न्हू सगळे स्पायसीस आनी एलची ती तोंडाक गेली जाल्यार मागीर हें जाता. एलची टेस्ट. चिकन बरें सॉफ्ट जाला. गरमी जाता.
बरं जाल्या. म्हाका न्हू मुगे बिर्याणी लायक जाता, चिकन बिर्याणी. हांव कोत्ती हिंगा केन्नाय हांव वाटा थंय तेदो म्हाका तेंगे लायकूच जायना आहली. ही थिंग एक कोडेसो हाडली, तितू चिकन घायलें आनी सगळें वायटू रायस हाडलें, मसाला कांय आसना, बरें लागना आहली. आनी लुलू सो एक पाटाय 2 पाटाय मटन बिर्याणी हाडली, ती मातशें बरी आहली, यम्मी आहली. हांवें मटन बिर्याणी केन्ना केली ना, ट्राय करूं जाय. सो आतां हांव जेयतां. ओके, तुम जेयली? बिर्याणी खायला आनी मागीर थिंगा न्हिदलें. सो व्लॉग एंड करपा जाय न्हू, एंडींग येवंक ना, शूट करूं ना. आनी जायते दीस जाले हांवें शाउट आउट गेलो नाय. सो हांव मगे नेक्स्ट व्लॉगांसो शाउट आउट घेतलें. ओके, सॉरी फॉर दॅट. आनी थँक यू सो मच फॉर द लव, सपोर्ट, फॉर द ब्लेसिंग्स एंड द प्रेयर्स. बरें दिसाल म्हाका जायते जाणांनी मुगे खबर गेल म्हूण. थँक यू सो मच. आनी देव बरें करूं. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केअर.